तिसरी जीब कितें तें आतां आमी पळोवया. रोमकारांक बरयली चीट, पयलो आवेसवोर, वोड 30 आनी 28ची वोड ती आतां आमी वाचूया. तांणी सोर्वेस्पराची वळख घेवंक करूंक ना आनी त्या पासून सोर्वेस्परा पासून तांचें तें पाड मोन आसलें. तांकां सोडून दिली नाका जालें काम करूंक. आतां वोड 30. पाड मोनाची कितें कोत्तात पळय तें तुमी जाणाव. चाड यो नांव वायट उबोवंक सोर्वेस्पराचो वेध कोत्तात. दुसऱ्यांक ती रेस्पेद दिनान अभिमानी बोळाय मारतात. नाका जालें पळय ती उतरां उलयतात. आवय बापायचें उतर तें पाळिनान बूद नासलोलीं. हातूंतल्यान 2 वस्तू तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. तातूंतल्यान एक वस्त म्हणल्यार ती कितें तो तुमकां सांगता. बोडाय कोत्तात ते, चाड यो कोत्तात. आतां तिसरे जिबे विशीं तुमचे लागीं हांव उलयतां. चाड यो कोत्ता ती जीब. चवथी बोडाय कोत्ता तसली जीब. तुमकां कोणाक तरी खबर आसा चाडयो कोत्ता पळय ती जीब कोण? तुमकां कोणाक तरी खबर आसा चाडयो कोत्तात पळय ते जिबे विशीं? तुमकां सांगता. तो इचू ताजें कितें आसता? एक कूस आसता. तो खुंयसान येता, सारकी लुवान येता आनी कूस मारता. कूस मारले पण कितें घडटा? कोणाक पळय तें कूस मारता पळय ताच्या कुडीन तें तोपता. तें कूस पळय तें कोणाचे कुडींत पळय आसा पळय तें मारता आनी तो मागीर थिंगा भायर सरता. पूण जे कोणाचे कुडींत पळय तें कूस उरला पळय इफेंट दाखयता. चाड यो पोंड म्हणल्यार तुमी सोजमले काय हांव तुमकां सांगता. शेजाऱ्यां कडेन वचोन भयणी तुजो घोव सारको घरार येता काय? कित्याक अशें तूं कित्याक विचारताय? काय न्हू भयणी, तुजो घोव सदां सोवांक तो सांजचो घरा येवंक जाय न्हू. तो सोवांक घरा येता वो ऑफिसान कसलें काम आसा म्हूण, वो रातचो 10-11 तो घरा येता. वय ऑफिसान काम आसा अशें म्हणून तो रातचो 10-11 घरा येताच. बरें आसा, पूण तूं कित्याक विचारताय? तो सोवांकूच भायर सरता म्हणून ऑफिसान म्हाका कोमला. बरें तें आसून दी. तुजो घोव ऑफिसांतल्यान बेगीन यो बेगीन येवंक नाका तें म्हाका कित्याक पडला? तो आनी कोणा सांगाता भोंवता जाल्यार म्हाका कित्याक पडला? तुमचो कुटूंब तुमी जाणाव. हेका कितें म्हणटा तुमी जाणाव. तुमीच सांगात. चाड यो. ताचो घोव ऑफिसांतल्यान घरा येना म्हणून हेका कित्याक तें पडला? शेजाऱ्याचे फामिलीन तांचे घोव बायलां मदें तांकां कितें जाता पळय ताका हाका कित्याक पडला? आनी वयल्यान घरा येवन बरें मोगान म्हणटा म्हाजे भयणी आनी ताच्या घोवा विशीं तिंगा चाडयो कोत्ता. सारको वेळार येता काय? ओ उशीर करून येता काय? तरी उशिरान जाल्यार म्हाका कित्याक पडला? कोणा सांगाता बोल्ल्यार म्हाका कित्याक पडला? कामांतल्यान तो बेग्यान सुवांक भायर सरलो म्हाका कित्याक पडला? तो कोणा बारी म्हाका कित्याक पडला? ताजी फामील ताका पडला म्हाका पडोंक ना. म्हटल्यार इनडायरेक्टली कितें सांगोंक जाय पळय तें सगळें सांगोन इंचवा भाशेन ते मागीर आपल्याच्या घरा वयता. आतां तें कूस कोणाचे भितर तोपला तुमी सांगात? आतां हे बायलेचे ताच्या कानान तें कूस तोपला. आतां तें उगी रावतलें काय? हें सोत काय म्हजो घोव बेगीन भायर सरता? सोवांकूच ऑफिसांतल्यान भायर सरता काय? आनी 10-11 म्हणल्यार दुसऱ्या बरोबर भोंवन येता काय? म्हाका येवन सांगता एक्स्ट्रा काम आसा आनी अशें तें दुसऱ्या सांगाता वचोन ताणें आपल्याचें घर थिंगा केलां काय? आनी त्या वेळासान ती भयण आपल्याच्या घरान सारकी तीर, तिका रावंक जायना. शांतेन जी येता पळय ते फामिलीन थोडे वचोन कितें कोत्ता तुमी जाणाव? चाड यो सांगत रावता. अशें कोण आमचे मदें आसा? घरान कुजनालें सगळें काम काबार केलां पण शेजाऱ्यागेर वचोन म्हणटा भयणी तुका खबर आसा? भयणी शेजाऱ्याच्या घरान कितें जालें आनी शेजाऱ्याच्या थिंगा त्या गोलयेन कितें जालें? त्या कोनशाक आसा पळय त्या घरान ताच्या चेड्यान कितें केलां तुमी जाणा? ताचे धुवेन कितें केलां तुमी जाणा काय? ताच्या घोवान नोकरी करता थिंगा कितें केलां जाणा काय? तुका कितें करूं जाय म्हाका सांगात? कोणाच्या घोवाक कितें जालां पळय तें तुका कित्याक पडला? ही कोण ती जाणा म्युनिसिपालिटी कोतर काडटा पळय ती. तुमकां हांव सांगता पळय सोजमलो न्हू. एक फावटी एक मनीस आपल्याची बैल घेवपाक तो मार्केटान थिंगा गेलो. एक सारको खोडेगांत बैल विकतो घेता. मीठ मीठ म्हणून ते थंयसर त्या बैल गाड्यार तो विकता. तो मनीस तो बैल गाडो पळय वयता पळय थंयसर खंय थांबोंक जाय थिंगा थांबोना. गांवाच्या पोंताक थांबता.
आतां पोत्तून वयतना कोण मीठ मागी जाल्यार थांबोना. पोत्तून गांवाच्या शिमेर वचोन तो रावता. खंय रावंक जाय पळय थिंगा रावना, वच म्हणल्यार तो वचोयना आनी गांवाचे ते शिमेर येवन रावता. आनी अशेंच तो मागीर पोत्तुनी कोत्ता. हें आनी कितें हांव सांगता पळय तें आयकना आनी त्या कोणशार वचोन तो थिंगा थांबता. हें अशें कित्याक कोत्ता म्हणून कोणें इकतें घेतला पळय ते कोणें वयतलो. आरे बाबा, तुजो वो बैल कितें कोत्ता पळय तें, हेजे पयलें कितें काम करता, तो मुन्सिपालिटीचो कचरो काडटालो. गांवाच्या शिमेर वचोन तो रावतालो, वय थिंगाच वचोन तो रावतालो, वय थांबता. हांव जाणा हो विशय. कचरो कोलता पळय ते गाडयेचो बैल वो. ताचें काम कितें, ह्या गांवचे पळय ते कचरो घेवन त्या गांवचे शिमेर वचोन उडोवचें. मागीर ते कोणशारचो कचरो घेवन मागीर त्या गांवचे भायर उडोवचें. थोड्यो बायल्यो आसात पळय त्यो मुन्सिपालिटीच्या असल्याच. मुखार म्हाका सांगूंक बरें दिसना. ह्या घरांतलो सगलो तो कोयर घेवन वय त्या घरांतून उडोवप आनी ह्या घरांतलो सगलो कोयर घेवन दुसऱ्या घरांतून उडोवप. कितें काम तुमचें सांगात. आमच्या घरांनी कचरो आसा न्हू, आमच्या घरांनी कोयर आसा न्हू, वय आमची काणी आसा न्हू. तुज्या चेड्या विशीं हांव जाणा, तुज्या चेडवा विशीं हांव जाणा, तुज्या घोवा विशीं हांव जाणा आनी सगळें तुजे विशीं हांव सगळें बरें जाणा. तुमच्याय घरांत एक व्हडली काणी आसा. आख्खे गांवांक भोंवतात तेंचे विशीं सगळ्यो खबरो काडटात. आख्खे तूं गांवांत तूं थिंगासर भोंवता, खबरो करीत आसता. हें गरजेचें काय? आनी थोड्यांक कसलो तरी विशय तो गमतोस तीं उगी रावतात काय? एक दिसा शेजारची एक बायल एका घरान वचोन तिचो घोव दुसरे वस्तुरे बरोबर नाका जालेले पळय ते रिश्ता दवरला म्हूण तिची भुरगीं आनी तीच बायल कितली ती दुकान आसा आनी ती सगळी ताजी खोंत रोडान तिका सांगलें. ही शेजारी सारकी ओतमीक आयकोताली आनी अशें आयकोता ताचो धाकटो चेडो कोणशाक रावन ह्या आंटीचे सगल्यो खबरो आयकल्यो. ती आंटी गेल्या उपरांत त्या भुरग्याक ती आपयता. ल्हान भुरग्यांची तुमकां ती खबर आसा, तांची संवय कितें ती ते कांयच लिपयनान. रीण काड येतोले येवन घराचेर मारतले, हांव घरान ना अशें तुवें म्हणचें. बरें आसा पापा. रीणकार येता, कितें पुता पापा घरा आसा? ना अशें सांगपाक ताणें सांगला. पाबडो तो कितें जाणा फोटी कशें मारूंक जाय पळय तें. फोटी मारपाक ताका डिप्लोमा मेळोंकूच ना. डिप्लोमा वो डिग्री जोडूंक जाय. आनी हे भाशेन चलते तोरण आमच्या घरान कितें घडटा पळय ते भुरगे शेजाऱ्याक वचून सांगता. तुमी मानता न्हय? जाल्यार हो ल्हान भुरगो आतां शेजाऱ्यांक वचोन तो गोडेक सांगत अशें चिंतून ती ओतमी गोस्तरी त्या भुरग्याक आपयता. पुता, शेजारची ती आंटी आमचे लागीं पळय कितें लिपोवन कसले भांगराची वस्त दिली जायत. ती भांगराची वस्त दुसऱ्यांक दितले काय? तो पूत म्हणटा, तूं कितें म्हणटाय थिंगासोर? आनी शेजारची आंटी आमचेर तर भरोसो धरून भांगराची कसली वस्त तुजेर भरोसो धरून तुका लिपोवंक दवरला जाल्यार हांव कितें कोण चोरू? ती भांगराची वस्त घेवन हांव ते दुसऱ्या आंटेक ते दितलो? असली चूक हांव केन्नाच करचो ना अशें म्हणटा. तेन्ना त्या आवयन कितें म्हणलें जाणा? पुता, ते शेजारची आंटी भांगराचे वस्तूकेन चड मोलादीक आपल्या फामिलीचो भेद म्हाका ते लिपोवंक दिला. ह्या फामिलीचो पळय तो भेद आसा पळय ते तुवें कोणाक सांगपाची परवानगी ना. त्या ल्हान भुरग्याक सोजमलें, आवय, शेजारचे बायलेन पळय कितें सांगलां पळय तें एकदम मोलादीक भेद काय? वय पुता, भांगरावून चड मोलादीक. भांगार शेणलें जाल्यार परतून विकतें घेवंक येता, पूण घरांतले भेद तो भायर सोडलो जाल्यार परतून ते फामिलीक मागीर घरून हाडपाक सोंपें न्हय. कितें म्हणटाय? तो पूत अशें म्हणटा, जिवीत पसून गेल्यार मामी त्या आंटीचो पळय भेद पळय हांव भायर कोणाक सांगचो ना. कित्याक? तो भांगराकीन चड मोलादीक. तुमकां कितें सोजमलें काय? तुमचे ते शेजारी आसत, तुमचे ते सोयरी आसत, ओ तुमचे ते इश्ट आसत, ओतमीक आसत, ओ सेवक आसत, ओ काम करपी वांगडी आसत, कोश्टान त्रासान आसतना तांचें दूख कोणा लागीं वांटोन ते मातशें आवू जातलें हेंच चिंतून तुम कोणें तें वांटणां तुमी कितें करतात तुमी जाणा? तुमी उगी रावता काय? भणी तुमकां खबर आसा पळय ती कितें तें? खंयची खबर? आगो तुका कशें गमन येलें? हाय, आख्खी रात येवन थिंगा रडटाली. हांव ताका बुजवण दिवंक पावूंक ना. हांवें जाल्यार ताका कसलीच शांती दिवंक ना.
तुम्ही कितें कोता तुमी जाणा? एक मनीस आपलें सगळें दूख तुजे लागीं तें वांट्टा, एक कचरो कसो म्हणल्यार तें घेवन तुमी हुंयसर तुमी वचोन उडयतात. असलो स्वभाव कितें कोता तुमी जाणा? एके फॅमिलीचे सारकेंच नाश करून सोडटा. आमचे मदें कोण आसा काय असले इश्ट ओ मोगी ओ असले ओत्मीक मनीस जी आपल्याचें गूट तुका सांगता तेन्ना तो गूट तूं सगळ्यांक चारी वाटेन सांगता पळय तसलें दुसऱ्यांचो गूट पळय तूं सगळ्यांक त्यो सांगताय. असले जिबीचे हांगा कोण आसात काय? ती एक भिरांकूळ जीब आनी असली जीब तो तुमचे लागीं आसतलो जाल्यार तूं सर्वेस्परा लागीं माग. सर्वेस्परा जायते पावटी म्हजे लागीं म्हजे इश्ट मित्रां आनी ती सगळीं सांगतालीं एक ओत्मीक मनशाची सांगलेलीं उतरां. तांच्या त्रासान तांच्या कश्टान तांकां कोण सोजमना म्हजेर ताणें बरोवसो धरून कोणाकूच सांगू नाका अशें म्हणून ताणें म्हाका अशें सांगलें. हांवें जायत्यांक तें सांगलें. त्या फॅमिलीचो गूट हांवें सगल्यांक सांगलो. कितलें वायट न्हू तें. कोणें दिल्लें पळय तें भांगार तूं लिपयताय ताच्याकून चड मोलादीक त्या घराचें पळय तो गूट आनी तो गूट सगल्यांक सांगप हें सारकें तूं विचार कर. जाल्यार जो विशय तुमी जाणाव ओ ज्या विशयाची तुका खबर आसा दुसऱ्यांक तुमी तें सांगोंक ओ दुसरे वो बायलेक तें तुमी सांगोन ह्या भाशेन चाडयो सांगोंक केन्नाच कोणाचें बरें जावचें ना. ह्याच भाशेन दुसरे कोण आसा पळय तुजें गुप्त तुका सांगता आनी तें गुप्त तूं दुसऱ्यांक सांगताय हें ओत्मीक गूण बिलकूल न्हय. आतां आमी मुखार पळोवया एफिस्कारांची चीट. आतां आमी मुखार एफिस्कारांची चिटीन वाचूया. अवेस्वर 5 चवथी ओळ. तशेंच आजचें न्हय मेळेपण आनी बुरशें उलोवप ना बेमर्यादाची फकाणां कित्याक असलें उलोवप तुमकां सोबना. फकत दिनवासनीची उतरांच आमी दिवचीं. मेळेपणाचें उलोवप तेच भाशेन दोन भाशेचे अर्तांचें उलोवप वो श्राप दिता पळय तसलें उतरां तुका उलोवपाची परवानगी ना पवित्र पुस्तक म्हणटा. आमी क्रिस्तांव पूण आमचे मदें कितलो लोक आमी गायेन सोंतात. तोंड उक्तें जाताच गाळयो भायर सोदता. थोडीं आपल्या नातरां पोतरांक धाकटी भुरग्यांक गायेन शिकयतात. गायेन शिकोवन गाळी मार म्हणून अशें म्हणटात. आनी जेन्ना ती गायी सोंतात पळय तेन्ना थिंगासो कुशीक रावन ते खुशाल जातात. तें एक दुयेंस. कितें तें? एक दुयेंस. ओत्मीक भावा भयणांनो पवित्र पुस्तक म्हणटा तुज्या तोंडांतल्यान गायो त्यो केन्नाच भायर सरच्यो न्हू. घोवानो तुमच्या बायलांक गायी मारनाकात. तुमच्या भुरग्यांक गायी मारनाकात. जरी जर तूं ओत्मीक म्हणटाय जाल्यार तुज्या तोंडांतल्यान त्यो गायी सोंपपाची तुका परवानगी ना. दुसरें मेळेपणाची उतरां काम कोत्ता ते सुवातेर शिंगता पळय त्या सुवातेर काम कोत्ता पळय त्या सुवातेर. थोडीं जाणां थिंगासर असलीं उतरां उलयतात. तुमी जाणा कितें तें? दोन अर्थाचीं उतरां. आपल्याची इच्छा थिंगासर दाखोवपाक आपल्याची इच्छा आनी आशा थिंगा दाखोवन दिवच्याक असलीं तीं बुरशीं उतरां उलयतात. दोन अर्थाचीं उतरां उलयतात. गितां थिंगा गायत आसतात. हें क्रिस्ती समाजा पासत एका क्रिस्तांवांक ते अकमानीत. बेमर्यादेची फकाणां कोत्तात. बशीन बसतना पळय तेन्ना कोण बशीन थिंगा प्रवास करतना बुरशीं कांतना ते म्हणत आसता. पवित्र पुस्तक म्हणटा हें तुका तें एकदम बरें न्हू. भावा भयणांनो चोतराय काम कोत्ता शिकोवंक कोत्ता पळय तुमी चोतराय दवरात. तुमच्या तोंडांतल्यान बेमर्यादाची उतरां येवची न्हय. जोरी तुजो शेजारी तुज्या घरान येयत जाल्यार दोन अर्थाचीं उतरां उलोवप दुसऱ्यांच्यो गजाली करप वायट नदरेन पळोवप. तुज्या मनान कितें आसा तूं कितें योजिताय तुजें कितें चिंतना आसा पळय ती तूं मुखार आसा ताका सोजमता वो सोजमना पळय तें अशें उलयताय. तुजे दोन उतरांचीं उतरां उलयता पळय ताका सर्वेस्पर नाकारता. हें क्रिस्तांवांक मातूय सोबना. जरी तर ह्या भाशेचो स्वभाव तुमचे भितर कोणाचे लागीं आसा जाल्यार सर्वेस्पर तुका अशें म्हणटा हें सारकें न्हय. कांय उपकार ना. थोडे जाण रोखडेच कांय न्हू कशें गाय दितात. निर्मलाजी शांतीजी तांची बालडी भरपाक दोगांय तीं भायर नळाचेर वयतात. थिंगा भायर गेल्या उपरांत एक निर्मला म्हणटा हांवें पयलीं बालडी दवरला. ना हांवें थिंगासर पयलीं थिंगा बालडी दवरल्या अशें म्हणटा. म्हाजी बालडी पयलीं अशें दोगांय म्हणटा आनी मागीर थिंगा गाय सोंवता.
आनी ह्या भाशेन त्यो गायो आनी सुबेज जाल्यो. बुरशीं गाळ्यां ती मारतालीं. दोगांय एकामेकाक गाय सवताली. दोगांय एकामेकाक जेन्ना पळय गाय सवताली तेन्ना थंय सोलान एक पास्टर येतालो आनी रोखडेच थिंगासोर निर्मला आपलें तोंड लिपयलें. शांती पळय जेन्ना गाय सवताली तेन्ना निर्मला थिंगासोर देवाक आर्गां ग्लोरी 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 हालेलुया हालेलुया फायर 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 अशें म्हणूंक लागले. आतां पर्यंत थिंगा गाय सवताले. आतां देरेपेंतूच फायर म्हणटा कितें जालें? देरेपेंतूच ग्लोरी म्हणटा कितें जालें काय? देरेपेंतूच थिंगाचो हालेलुया म्हणटा आतां शांतेक तें कांय सजमोंक ना. तें कितें सजमलें तुमी जाणा काय? हें कितें? न्हय तरेची हुंची गायो काय? कितें गो? फायर तुजेर फायर, तुज्या घोवाचेर फायर, ग्लोरी तुज्या चेडवाचेर ग्लोरी, तुज्या चेड्याचेर ती ग्लोरी. हालेलुया हालेलुया तुज्या आख्खे फामिलीचेर ते हालेलुया. म्हाका तूं हालेलुया म्हणटाय? तुका गिन्यान आसा काय? तो पास्टर थिंगासान पासार जाताना अशें म्हणटा निर्मला काय बरें. दुसरें थिंगा गाय सवता आनी ग्लोरी ग्लोरी फायर म्हणटा. हेंच आमी शिकयता आमचे सोबेंत. हेंच आमी दाखयता काय आमच्या समाजान. आमचे लोक दिश्टी पडटात, सेवक लोक दिश्टी पडटात आनी ओत्मीक लोक दिश्टी पडटा तेन्ना चाल आमची बदलता. भाशा पासून थिंगा बदलता आनी एकसुरी आसतना थिंगासोर मेली कामां कोत्तात, मेली उतरां उलयतात, बोबाळ कोत्तात. जेन्ना समाजान वता पळय थिंगासोर ज्या भाशेन ते आसा थिंगासोर तुमी एक जातात. असली मनशां ओत्मीक न्हय. शॉर्टाक आमी लुकाचें शुभ वर्तमान 23:20 आमी सगळीं जाणां. चूक मानून घेयना पळय ती जीब, गाय सवता पळय ती जीब, गजाली कोत्ता पळय ती जीब, फोटी मारता पळय ती जीब, आनी आतां शेवटाक चूक मानून घेयना पळय ती जीब. जेजू क्रिस्त खुर्साचेर उमकाता आनी दुसरो चोर म्हणटा जोरी तर तूं तारोंडार जाल्यार तुकाच तूं साल्वार कोर आनी आमकांय साल्वार कोर. खरेपणी ताका सुटका जावचीच उपकारो ना. आख्खे जिवीत ताणें पातकाची कोन्यो केल्या आनी कोन्यो केल्या म्हणून आतां ह्या वेळार ताका सजा फावो जाल्या. आपल्याची चूक मानून घेतलेल्या बरें जावपाची आपली चूक मानून घेवंक ना. जरी तर तूं खरो सोडवणदार जाल्यार तुका साल्वार कोर आनी आमकांय साल्वार कोर. आनी दुसरो चोर अशें म्हणटा आरे उगी राव, आमी अप्रामाणीक कार्य केलां म्हणून आमकां ही सजा फावो जाल्या. आमकां हेंच फावो, हातूंत आमकां सुटका ना. पूण हाणें थिंगासर कसली चूक केली? ह्या संवसाराचो सोडवणदार अन्याय केला आनी ताका खुर्सार आतां खिळायला. तेन्ना तो जेजूक पळोवन म्हणटा जेजू, जेन्ना तूं तुजे राजवटकीन पोतून येतले तेन्ना म्हाका तूं उगडास कोर. ताणें चूक मानून घेतली. आमी पातकी त्या पासत आमकां ही सजा फावो जाल्या. पूण हाणें कसली तरी चूक केल्या. कसली चूक करनासतना पळय हो प्रमाणीक खुर्साचेर तो उमकाता. ताणें आपल्याची चूक मानून घेतली. दुसरो मनशान आपली चूक मानून घेवंक ना. आयज आमचें मोदें तुवें केला पळय ती चूक तूं मानून घेताय काय? आनी केला पळय तें पातक लिपोवन भोंवता तसलें आसा. जरी तुवें पातक केला आनी तें लिपोवन तूं भोंवता तसलो मनीस जाल्यार त्या पयले चोरा भाशेन सारको इफेंडान वयतलोय. केला तें पातक जरी तर तूं मानून घेवन त्यो सोडटा आनी सर्वेस्पराची काकलूत घेताय. दुसऱ्या चोरा भाशेन स्वर्ग फावो जातलो. अब्राहम लिंकन वर्सान एक पावटी जेलीची पावट मारतालो. अब्राहम लिंकन एकदम काकलुतीचो मोग कोता तो थिंगासोर येता म्हणून आनी सगळे कैदी आसा ते पळय अब्राहम लिंकनाक रिक्वेस्ट करतले अशें म्हणून तो या रावन बसून आसले दार वोंट्याशी. पयलो मनीस म्हणटा सायबा, हांव बेबदो आसलो आपल्याच्या बोल्सान हात घालचे बोलते. कुशीक आसल्या पळय तेज्या बोल्सान हात घातले चोर चोर म्हणून म्हाका ताणें दवरलो. खरेपणी म्हणल्यार हांव चोर न्हू, हांव एकदम बरो मनीस न्हू, फसोवन म्हाका हांगा हाडून सोडला. आतां दुसरो मनीस थिंगा म्हणटा हांव बेबदो आसलो, म्हज्या घरान भितर सरोंक जाय पळय हांव शेजाऱ्यांच्या घरान भितर सरलो. चोर चोर म्हणून म्हाका हिंगासर ह्या जेलीन हाडून सोडला थिंगा. खरेपणून हांव चोर न्हू, म्हाका मातसो सोडय. दर एक मनीस बरो आसा चुकीन ते जेलीन पावले. एका कोणशाक पळोवंक गेल्यार एक मनीस अब्राहम लिंकन येयला म्हणून ते जाणा जावन कोणशाक वयता आनी आपल्याचें तोंड लिपयता. अब्राहम लिंकन ताका म्हणटा बावा तुका हांव मेळोंक आयला. तेन्ना तो चोर म्हणटा, तो पातकी मनीस म्हणटा सायबा तूं एकदम बरो मनीस आयकला. मोग कोत्ता म्हणून हांवें आयकलां. बरेपण सोदता आनी मोग कोत्ताय म्हणून म्हजी आवय सांगताली. तुजो असलो एक बरो मनीस म्हज्या असल्या पातक्यांक मेळोंक येवप म्हाका हें फावो न्हू सायबा. हांव एकदम वायट मनीस, म्हजें तोंड म्हाका दाखोवपाक पासून म्हाका तें फावो न्हूय.
म्हाका तूं पळनासतना मातसो हांगासरलो वच, हांव सारकोच बरो मनीस न्हू. तेन्ना अब्राहम लिंकनान त्या जेलराक आपयलो. जेलर येयलो, मातशें आयक, आतां पर्यंत सगळ्या लोकांनी कितें म्हणलें जाणा, हांव एकदम बरो, कसलीच हांवें चूक करूंक ना, चुकोन हाडून म्हाका ह्या जेलींत घातला. हे सगळे म्हणटात आमी बरे, पूण हो म्हणटा हांव पातकी, हांव बरो न्हूय. इतल्या बऱ्या मनशाचें मोदें हो एक पातकी आसो जाल्यार सगळे बरे आसा तेवूय पिड्यार जातले. ह्या पातक्याक तूं रोखडोच जेलींतलो भायर काड. कोणाक तो भायर काडटा? हांव पातकी मनीस मानून घेतला त्या मनशान, ताकाच भायर काडलो. तो मानून घेता थिंगसर, ताका सुटका मेळता. जो लिपोवन दवरता त्याच जेलींत थिंगासर कैदी जाले. आयज हांव तुमकां प्रश्न करता, तुमची चूक केन्ना तुमी मानून घेतला? तुमी केला पळय तें पातक, तुमी जें फटयलां तें केन्ना तरी सर्वेस्पराचे हाजीरपणान आख्ख्या मनान तुमी मानून घेतला काय? जी चूक करूंक उपकारना पळय ती चूक केल्या, जी पळोवंक उपकारना पळय तें आपण पळयलां. म्हज्या तोंडांत हांवें जायती फटी मारल्या, जायत्या लोकांक हांवें खोश दिल्या, तांची फकाणां केल्या, तांकां दूख दिलां, तांचो अपमान केला, तांकां नाका जालें केला, तांचो दुयेस केला, बेमर्यादेची उतरां उलयला, नाका जालेलें आसा पळय तेंच केलां. म्हाका बक्षणे दी सर्वेस्परा. हांवें दुसऱ्यांचे ते गूट, दुसऱ्यांक आमी सांगला, शांतेन जियेता पळय ते फामिलीन जोगणी हांवें हाडल्या. पवित्र आसली पळय ही कूड, हो पवित्र हांवें केल्या. म्हाका बक्षी बापा. खंयच्या दिसा तुजी जीब आपल्याची चूक मानल्या काय? त्या दिसा त्या चोरान आपल्याची चूक मानून घेतला म्हूण स्वर्ग पावलो. पातक मानूंक ना पळय तो थिंगा सोरी फेन्नान गेलो. आतां तरी, आयज तरी तुवें पळय जिवितांत पातक केल्या तूं मानून घेतलोय. जरी तर तूं मानून घेतलोय, सर्वेस्पर काकूट करतलो, तुका बक्षितलो. तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकांत तो बरयतलो. म्हजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरोवचें अशें आशा करता तुमी जाल्यार तुमच्या सारक्या मोनांत म्हजें सांगाता तुमी ह्या वेळाचेर मागणें करतले काय? पवित्र सर्वेस्परा बापा, आमचें पातक लिपोवन दवरप, जी ओत्मीक न्हय तांचें काम तें पातक तें आमचें तें मानून घेवप. ओत्मीक जिवितान मुखार सरपाक तें पयलें पावल. तीं पावलां मारतात पळय ती दोरेक आपल्याचे हात दाखयतात. तांच्या मनांतल्यान ती बोक्षणे मागता. ज्या विशयान ती बोक्षणे मागता हांव बापा, तें फकत तुका आनी तांकांच खबर आसा. हांव मागतां, दर एकल्यान केल्ल्या पळय तांचे चुकींक तूं बोक्षणे दी. फटी मारता पळय ते जीब, फकाणां कोत्ता पळय ती जीब, बोडाई कोत्ता पळय, गजाली कोत्तात पळय, बोगलाण घालता त्या जिबेंत, गाय सोंवता पळय तसले जिबेंत, चूक मानून घेयना पळय तसली जीब. बापा, आयज आयकोता पळय ते तरेक मनशांक तांकां सोडून दी, तांकां थारोवन दी. सोत उलयता तीं अद्भुत जीब, बरे भाशेन उलोवपाक तसलो स्वभावाची जीब तांकां दी म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा हांव मागता तुका. Calvary, post box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.